भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हांची सभा दाबोळे विमानतळ वाठारांत घेतिल्लेचे प्रकरण तापाची चिन्हां दिसपाक लागल्यात। काँग्रेसीन सोमारा विमानतळ संचालकाक घेराव घालून जाप विचारली जाल्यार भाजपान अमित शाह हांचे सभे खातीर कसलीच परवानगी घेवंक ना म्हूण संचालका कडल्यान कळ्ळा, अशी माहिती अखिल भारतीय काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर हांणी दिल्या। आडिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Are you sure 100% that permission was not given from you? Yeah. No, he said my that. office has not issued. That's it. 100%. 100% your permission is not issued in front of media. But how the minister has said that you have given the permission? That I'll check. We should. But from your side, you have not given the We permission. have not given any. So आज आम्ही हांगा चेक करपा आयिल्ले की आमकां परमिशनाची कॉपी दी जी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन BJPक दिल्ली मिटींग घेवपाक। तशेंच आमकां जो डेप्युटी कलेक्टर आसा वास्कोचो तेजी साऊंड परमिशन जे आसता ती साऊंड परमिशनाची आसा जाल्यार आमी कॉपी मागली। सो जेन्ना आमी कॉपी मागली ताणें सांगलें की एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन ही मिटींग घेवपाक आमी परमिशन दिल्ली ना, आमी कसलेंच परमिशन दिल्ली तांकां ना, ही मिटींग आपल्याक खबर ना, ही मिटींग कशी तेणी घेतली ती। सो त्या खातीर आमी ताका सांगलें सपोज फाल्यां जर हांव येवन मिटींग करतलो फाल्यां थंय आमच्या पार्टीची जाल्यार तूं कितें करतलो? ताणें सांगलें आपले म्हाजेर कडक कारवाई करतलो, म्हाजेर पुलीस कंप्लेन करतलो। ताणें सांगलां आमी कोणाक परमिशन दिल्ली ना। सो त्या म्हाका दिसता ह्या घडणुकेचेर जेन्ना एअरपोर्टाचो डायरेक्टर सांगता की आमी परमिशन दिल्ली ना म्हणून, आनीक BJPचो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयचो मुख्यमंत्री येता आनी इल्लिगल मिटींग करता, हेजो सामको प्रूव जाता की ही मिटींग तेणी इल्लिगली केल्ली आसा। एअरपोर्टाचेर देशांक खंयच अशी मिटींग जाल्ली ना ज्या हेचेर एअरपोर्टाचेर वचून मिटींग घेता। आयज जरी परमिशन आनी तांकां जर बेश्टे सोडले जाल्यार देशभर एअरपोर्ट एक कन्वर्ट जातलो मिटींग प्लेस म्हणून। आयज सांज मेरेन तेणी सांगलां आमकां पुलीस कंप्लेन त्या रजिस्टर करतले म्हणून, जेणी जेणी त्याच्या प्रॉपर्टीक एनक्रोच केल्ली आसा आनी इल्लिगल मिटींग घेतलेली आसा। कारण फक्त इतलें कितें जी सगळ्यांक तुमकां खबर आसा जी एअरपोर्टाच्या भायर BJPची मिटींग जाली, सो तेंचो नॅशनल प्रेसिडेंट येयलेलो अमित शाह। आनी आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा हो जो एअरपोर्ट आसा आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट, इट इज डिफेन्स एअरपोर्टचे अंडर येता। सो हांगा इवन फोटोग्राफी करपाक सुद्दां प्रोहिबिशन आसा। सो जेन्ना इतले हांगा स्ट्रिक्ट हे आसतना सुद्दां थंयसर जी मिटींग जाली तेज्या लागून आमी एअरपोर्ट डायरेक्टराक विचारपाक गेले की बाबा हे परमिशन तुमी तांकां दिल्लेलें काय म्हणून। ना तांकां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीजून कसलें परमिशन दिल्लेलें आसा, ना तांकां साऊंड सिस्टमाचें परमिशन आसा, कसलेंच परमिशन नासतना हे तेंच्यांनी आनी लोकांक तेंच्यांनी मिसगायड केल्लेलें आसा की आमचे कडेन सगळें परमिशन आसा म्हणून। मीटिंग करेगा पुलिस को बताएं। What was the issue? How the meeting was conducted? That's why we are not going to make a file a complaint. We want you to file the complaint because they have entered your premises, they have encroached into you, they have violated all the laws. And held meeting. Held meeting, that too by using the loudspeaker. You tell me. Have you heard? Are you trying to abuse your power? That a public meeting, political meeting is held on the airport. Abuse of power. What is this? हमारे यहाँ से कोई अप्रूवल गया नहीं है। अरे तो हम लोग we want clarification on this that no approval had been granted.